बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. मोगाल भावा भयणींनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय बरेपण शिंपडावया, जेजूचे गोवाय जावया. आमी आमच्या जिवितांत जायते बरेपण अनुभवता. हे बरेपण देवातांय, पवित्र सोबेतांय, आमच्या कुटुंबांतां वो आमच्या इश्टांतां आमकां फावो जाता. जे भाशेन दुसरी आमची बरेपण दाखयतात तेच परी आमी दुसऱ्या सोबे दाखोवंक गरज. पवित्र सभा आपल्या दोतोनीच्या पुस्तकांत कॅटेकिटिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च अशें म्हणटा: बऱ्यो पोरण्यो देवाक मोहिमा काडूंक कोत्तात. जेजून आपल्या जिवितांत जायत्या जाणां सोवे बऱ्यो पोरण्यो आदारल्यो. जावं तो गरीब, जावं तो पातकी, ह्या काळार बऱ्यो पोरण्यो दुसऱ्या सोबे कोची अदीक गरज आसा. कित्याक आमी मनशां कशी आमी दुसऱ्याच्या आदाराची गरज पडटा. तर सायबीण मायचे परबे सुमयार बरेपण शिंपडावया, जेजूचे गोवाय जावया. आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमची फिरगोस सभा, सोडजोडची फिरगोस सभा आसूम सायबीणची परब समोर रमता. आनी आयज सायबीण मायच्या जिविताचेर नदर घालतना तिणे बऱ्यो खोन्यो आदारल्यो आपल्या जिवितांत, आनी हाकाच लागून देवान तिका कुडी ओतम्यांत सयत स्वर्गार व्हेली. हीच परब आयज आमचे फिरगोस सभेन आमी समोर रमता. आयज ही परब आमी समोर रमतना खेरीत भाशेन आमच्या सगळ्या फिरगोसकारांक ह्या आल्तारार हाडुया, मागुया. आयज आमी सायबीण मायचे विनवणे दर एका कुटुंबाचेर सायबीण मायन आपलो आशिर्वाद घालूंक, आमचेर देवा लागीं विनंती करूंक आमच्या कुटुंबा खातीर. आयज ह्या दुयेंसाक, ह्या मारेकार दुयेंसाक लागून जायते आमचे कुटुंब हाल्ल्यात. आमकां सिर्विस्यो ना जाल्यात. मागुया सिर्विसां खातीर. जायतीं घोडी आमचीं भाव भयणां हे पिडेंत सांपडल्यान. मागुया तांचे खातीर, तांकां बरी भलायकी दी म्हणून. जायतीं आमचीं तरणाटीं घरांतूच उरल्यान, उचांबळ जाल्यांत आसतलीं. मागुया सायबीण मायचे विनवणेन ह्या आमच्या सगळ्या तरणाट्यांचेर आशिर्वाद घालूं. ह्या पिडेक लागून आमचीं भुरगीं जीं इस्कॉलांत आसलीं तीं आयज सगळीं घरां आसात. मागुया आमच्या भुरग्यां खातीर. सायबीण मायचे विनवणेन ह्या भुरग्यांनी, आमच्या भुरग्यांनी आपल्या शिक्षणाचेर लक्ष घालूं. मागुया आमच्या जाणट्यां खातीर जीं दुयेंत आसात आमच्या फिरगोजेन, देवान तांकां बरी भलायकी दिवं. सायबीण मायचे विनवणेन तांकां कृपा मेळों. आनी सगळे आमचे आवंडे, आमचे पवित्र सभेचे आवंडे सायबीण मायचे विनवणेन आयज आमी आल्तारार हाडुया आनी आमचे फिरगोजे खातीर मागुया. हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया.
हांव पातकी सोरपोतवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बायदेव सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण रातून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सगळीं आमी सांगाता मोहिमा गावया. Praर्थुया सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा निष्कळंगाक वार मारीक तुझ्या पुताचे मायेक कुडी ओतम्यांत सयत सर्गीच्या वैभवाक तुवें उबारून वेली आनी ये पोरी आख्खे पवित्र सोबेचो बोरवासो तिचे सोवे तुवें सुपूर्णायक पावयलोय. आमचें कालीस आनी मन सदां सर्गीच्या सुखाचे दवरून खालती खाईन आनी मोगान ह्या संवसारान जियोंक
आनी शेकी आमचे मायेचे वैभवंत वांटो सोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान येता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासना. सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानो ताचे काकलुतीचेर पातयेवन रावात. भूंय पडना जावंक रस्त्या भायर चलो नाकात. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानो ताचेर पातयेवन रावात आनी तुमचे इनाम तुमकां मेळटलेंच. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानो बऱ्या वस्तूंक आनी सासनाच्या संतोषाक आनी काकलुतीक आशेवून रावात. पुर्वजाच्या पिळग्यांचेर नदर मारात आनी पळयात. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरपी कोण तरी लोचेक सांपडला वो ताचे भोक्तीच्या मार्गार तिरायेन चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडला. वो ताका उलो मारतल्यांक आपले कान बेरे केले जायत. कित्याक सर्वेस्पोर काकलुतवंत आनी मोगाळ तो आमची पातकां बक्षिता आनी दुखी गोश्टाच्या दिसांनी तो आमकां पावता. बेजूड काळजाचे आनी असोक्त हातांचे जे पातकी दोन वाटांनी चलतात तांचे कोटा. असोक्त काळजाच्याचे कोटा कित्याक तांकां विस्वास ना. त्या खातीर तांकां आसरो मेळचो ना. आमकांच आमी सर्वेस्पराच्या हातांनी घालुया मनशाच्या हातांनी न्हय. कित्याक ताची काकलूत ताचे पोदवे इतलीच व्हडली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाबाक आमी गीत गावया. नंबर Q5, पेज 167. Q5. हेब्रावांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू वरवीं
आमी सदांकाल देवाक आमचो दिनवासन्याचो योद्न मुणगे ताची नांव वाकाणटात त्या ओंटाचो मान वोपुया. एकामेकाक बरें करूंक आनी तुमचे लागीं आसा तें बागाक दवरूंक शिकात, कित्याक असले योद्न देवाक मानवतात. तुमचे वडील बार घेवन तुमचो सांबाळ करतात, कित्याक ताणें आपल्या वावराचो देवाक हिशोब दिवंक जाय. तर तांचे उतर आयकात आनी तांकां खालती रावात. हे भाशेन ते आपलो वावर कुशालकायेन करतले, नाजाल्यार ते आस्कार सुस्कारतले आनी हें तुमच्या फायद्याक पडचें ना. जाणें सासणाच्या कोराराच्या रोगतावेशी शेळयांच्या वर्त्या गवळ्याक आमच्या सुम्या जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, तोच शांतीचो देव सगळे तरेच्यान बऱ्या कोरण्यांनी आपली कुशी पाळूंक तुमकां तयार दवरून आनी जेजू क्रिस्ता उदेशी आपणाक मानता तसली आमकां करून ताकाच मोहिमा सासणाच्या सासणाक आमेन. देवाचें उतर. देवाचे गोड उपकार. Sorves por tumce soveasu. Luca pormane Gesù Christace शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक मुळे सुपुल्ल्या हिंडा कसलोच हुस्को दवरूं नाकात, कित्याक तुमकां आपले राज दिवचें म्हूण तुमच्या बापाक खुशी जाल्या. तुमचे कडेन आसा तें विकून धर्मदान करात. पोरण्यो जावन पिंजोनात तसल्यो पोटयो स्वर्गार सोरोन सोरोना तसलो थेवो तुमकां करून घेयात. थंय चोर पावना आनी सोनसूय खावन इबाड करिना. तुजो थेवो आसा थंय तुजें कालिजूय आसतलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज ह्या पोरवे दिसाक आमकां विशय दिला तो म्हणल्यार बरेपण शिंपडावया आनी जेजूचे गवाय जावया.
बरेपण जावन आसा एक क्रिस्ती शेगूण. Goodness is a Christian virtue. आमी जायते तेंप आदीं एक कांतार आयकलेले आसलेले आमचे एक कोंकणी कांतार आसा. हे भाशेन पाय म्हणटा शेगुणाची सून, माय म्हणटा बरे तिचे गूण. हे कांतार घोडे तुमी आयकलां आसतलें. आनी ह्या कांतारांतल्यान आमी शेगुणी ओस्तोरेची तोखणाय केलेली आमी आयकतो. एक गुणेस्त ओस्तोरी, जायते गूण आसलेली ओस्तोरेक आमी शेगुणी म्हणटा. A virtuous woman. आनी बरेपण जावन आसा एक क्रिस्ती शेगूण. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 18व्या आवेस्वरांत 18वे वडीन थंयसर एक गिरेज मनीस जेजू सरशी येता आनी जेजू लागीं विचारता, बऱ्या गुरुजी, सर्गीचें सूख जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? आनी जेजू ताका थंयसर सांगता, तूं म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय? एकलोच देव सोडून दुसरो मनीस कोणूच बरो न्हय. आनी जेजू ताका उपरांत हें करूंक जाय, हें चोरूं नाये, फोटी मारूं नाये, प्रोदवार करूं नाये, हे सगळे मानामेंता चौगडास करतात जेजू. जेजू हातूंतल्यान आमकां समेस्तांक कितें सांगूंक सोदता? जेजू आमकां देवाचो सैम आमच्या नोदरे मुखार उगडापो करता. द नेचर ऑफ गॉड, देवाचें सैम आमच्या नोदरे मुखार उगडापें करता. आनी देवाचें सैम म्हणल्यार बरेपण. देवाचें सैम बरेपण, बरेपण हें देवा सरशी जावन येता. बरेपण देवा जावन उत्पन्न जाता. कित्याक देव बरो आनी बरेपण ताचे चरशी जावन सुरू जाता. आमी जायते फावटी हें कांतार आमी म्हणटा, गॉड इज सो गूड, गॉड इज सो गूड, गॉड इज सो गूड, इज सो गूड टू मी. हेंच तें देवाचें बरेपण. बरेपण देवा तोरी जावन सुरू जाता. देवा तोरी आनी कांयच ना. देव जावन आसा बरो. आनी ह्याच बरेपणांतल्यान मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमकां समेस्तांक रोचता. आनी आमकां समेस्तांक रोचतना उत्पत्तीच्या पुस्तकांत ताणें आमकां आपल्या रुपकारान, आपल्या सारकेची, आपल्या प्रतिरुपान आमकां समेस्तांक रोचली. आमचे भितर देव आसा. आमच्या सगळ्यांचे भितर देव आसा. देवाचो रूपकार आसा, देवाचें प्रतिरूप आसा. आनी हाकाच लागून आमी आमच्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो करूंक पावता. इतल्यानूच सोंपना. बरेपणांतल्यान देवपूत ह्या संवसारांत येता. जेजू ह्या संवसारांत येता आनी आपल्या बरेपणान खुर्सार मोडटा, आमची पातकां आपणाचेर घेता आनी आमकां सोडवण दिता. आमचें आदलें जिवीत जेजूच्या खुर्सार खिळायलां आनी आतां आमकां नवें जिवीत फावो जालां. आतां हांव न्हय पूण क्रिस्तूच म्हजें सवें जियेता. म्हणटकच मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त आमचें सवें जियेता. आनी ह्याच कारणाक लागूनच अदिकूच आमी बऱ्यो करण्यो करूंक पावता. कित्याक जेजू आमचें सवें जियेता. बरेपण हो शेगूण कोणा सारको? This virtue of goodness
इट्स लायक हुम कोणा सारको हो बरेपण हो शेगूण मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्ता सारको. जेजून आपल्या कोरण्यांतल्यान, आपल्या उतरांतल्यान, आपल्या प्रवचनांतल्यान, आपल्या देखींतल्यान ह्या संवसारांत बरेपण शिपडायलें आनी आपल्या जिवितांतल्यान देवाचो रूपकार तो दुसऱ्यांक जालो. म्हणटकूच मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजू देवा बापाचो रूपकार जालो ह्या संवसारांत. माथेवाच्या शुभवर्तमानांत 12वे आवेसोरांत जेजू एका देंवचार बसलेल्या मनशाक बरो करता आनी थंयसर ताचे सर भोंवती फारिसेव आनी हेर धर्मीक मनीस आसले. आनी फारिसेव जेजूक फासावंक सोदतात. जेन्ना जेजू ह्या मनशाक बरो करता, देंवचार बसलेल्या मनशाक पेकोवणी दिता, तेन्ना फारिसेव म्हणटात हो बेलझुबुलाच्या देंवचाराच्या प्रधाना उदेशी तो देंवचार काडटा. मोगाच्या भयणी भावांनो, ह्या फारिसेवांच्या जिवितान ते वायटान भरलेले, ते कुसडेपणान भरलेले, मेळेपणान ते भरलेले आनी हाकाच लागून जेजून जें कितें बरें केलेलें तें तांकां दिश्टी पडना. वायट आमच्या जिवितान आमकां कुड्डें करता आनी हाकाच लागून जेन्ना आमच्या जिवितान वायट आसा, आपस्वार्थपण आसा, कुसडेपण आसा, मेळेपण आसा, तेन्ना आमच्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो बरेपण आमच्यान आमकां दिश्टी पडना. आनी हाची सोजमणी जेजू आमकां एका झाडाच्या फोडांतल्यान दिवंक सोदता. जेजू एक उदाहरण घेता. म्हणटा जेजू, एक बरें झाड वायट फोडां दिना. एक झाड बरें जाल्यार ताचें बरेपण फळांतल्यान दिसून येता. आनी तेच भाशेन मोगाच्या भयणी भावांनो, आमचें जिवीत, आमच्या जिवितांतलें बरेपण आमच्या फळां उदेशी, बऱ्या कोन्या उदेशी, बऱ्या उतरां उदेशी, बरे देखी उदेशी तें स्पश्ट जाता. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या कोरण्यांतल्यान आमी बरेपण उगडाप हें करतात. एक ल्हानशे घडणेचो म्हाका उगडास येता. एक भुरगो एक दीस दोर्यार वेता आनी दोर्यार सुकती जालेली आनी जायती स्टार फिश, नोकेत्राची मासली आसता ती थंयसर पडलेली. आनी हो भुरगो ह्या नोकेत्राचे मासलेक सालवार करून एक एक मासलेक काडटा आनी दोर्यांत उडयता. आनी एक मनीस ताका पळयता आनी तो येता आनी ताचे सरशी येता आनी ताका म्हणटा, पळय तूं एक एक मासली काडून दोर्यांत उडयता, हांगासर पळय कितल्यो मासल्यो नोकेत्रांची मासली पडलेली आसा, तूं एक मासली काडून सालवार करूंक सोदता, ह्या दुसऱ्या मासल्यांक कांयच फरक पडचो ना. आनी तेन्ना हो भुरगो ओगीच रावता आनी एक मासली काडटा आनी दोर्यांत उडयता. आनी म्हणटा ह्या दादल्या मनशाक म्हणटा, पळय म्हणटा, घोडे दुसरे मासलेक कांयच परवा जावची ना, पूण हे मासलेक ही कितें तरी जातलें, कितें तरी बरेपण हे मासलेच्या जिवितांत येतलें. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आमकां घोडे दिसतलें ह्या संवसारांत म्हजी बरी कर्तुत्वां, म्हज्यो बऱ्यो कोन्यो कांयच न्हू, पूण इतुवेन बरी केलेली कोन्नी कोणाच्याय जिवितांत, कोणाच्याय एकल्याच्या जिवितांत तरी
कितें बरें हाडटली. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमचे भितर क्रिस्तूच आसा आनी हाकाच लागून ह्यो बऱ्यो कोन्यो करूंक आमी पावता. क्रिस्त आमचे भितर आसा, आमी जेजूची फाटलावदारां, आमी जेजूचे शीस, आनी हाकाच लागून आमी आमच्या जिवितांत बऱ्यो कोन्यो आदात. हालींच हांव एका इंतेराक गेल्लो, एका पाद्रीचे आवयचे इंतेराक गेल्लो, आनी एक तांचो शेजारी पाद्री प्रवचन करतालो आनी ह्या प्रवचनांत सांगतालो ही आमच्या फादरीची आवय एक देखीवंत आवय आसली, एक बरी आवय आसली, एक बरी इश्टीण आसली, एक बरी शेजाण आसलेली. आनी जायतें ताणें सांगलें. उपरांत तो फादर थंयसर आसलोलो, ताची आवय मेलेली. तो फादर म्हणूंक लागलो, निमणें प्रवचन जाले उपरांत फादर म्हणूंक लागलो, हांवें म्हज्या आवय सरशी जेजूक पळयला. मोगाच्या भाव भयणीनो, होच तो शेगूण, बरेपणाचो शेगूण आयज हांव उगडास करतां, आमकां सोमेस्तां. हो क्रिस्ती शेगूण आमकां सोमेस्तां, जाचे उद्देशी आमी जेजूक पळोवंक जाय आमच्या जिवितांत. एक प्रस्न म्हज्या मनांत येता, ज्या दिसा तूं मरतलोय आनी तुजी फामील तुज्या सर भोंवती आसतली, ही तुजी फामील, ही तुजी सोयरीं दायरी, हे तुजे इश्ट मित्र तुजे वयर कितें उलयतले? हांवें ह्या मनशा सरशी जेजूक पळयला, हांवें ह्या मनशा सरशी देवाचो रूपकार पळयला, हांवें ह्या मनशा सरशी ताच्या कर्तुबांतल्यान देवाकूच पळयला, अशी ती म्हणटली काय? तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज बरेपण हो क्रिस्ती शेगूण आमकां सगल्यांक आव्हान आमचे मुखार दवरता. जेजू सारकें जिवीत जिवूं, ल्हान ल्हान वस्तूंनी विस्वाशी रावून, ल्हान ल्हान दोयाळ कोन्यो करून, बऱ्यो कोन्यो आदारून, आमी बरें उतर दिवंक, हेच तरेन आमी जेजूचे गोवाय जावं. आयचो विशय आमच्या मुखार एक आव्हान मांडटा. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी सगळीं देवा लागीं मागुया. सायबीण मांयचे विनवणेन आमी देवाचे कृपेक उलो मारुया. आमी बरेपण जिवुया आनी जेजूचे गोवाय आमकां कर म्हूण हीच कृपा आयज आमी सायबीण मांयचे विनवणेन आमच्या जिवितांत मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उचारणी करुया. सोत मानता देवाक, सोत पदवीदार बापाक, सगळ्या आनी पृथ्वीच्या संसाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरी सांबाळलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका नितिकिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोत पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिवी आनी मेलोल्यांची मंजुरी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार थोड्यो आमच्यो गरजो, आमचे आवंडे आमी सायबीण मांयचे विनवणेन देवा बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपणें अणभवलेलें बरेपण आपले पोरशेक दिवंक
तांकां बापाचें बळ मागुया. दोयाळ बाबा, दोयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी बरेपणाच्यो सवलती पोरशेक पावोवंक आनी ल्हान दुबऱ्यांक बेकार आसुल्ल्यांक आदार दिवंक तशेंच कोण नासलेल्यांची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बाबा, दोयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमी सगळीं आमचे सगळें आसलेलें बरेपण दुसऱ्यांक पावयतना न्हय आमच्या नांवाक मोहिमा पूण ह्या बऱ्या वावरांतल्यान देवाचें नांव परगटूंक आनी ताका मोहिमा दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बाबा, दोयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमचे फिरगोजेंत परदेसांत आनी तारवार आसुल्ल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण तांचे घोराबे दादोशी दवर म्हूण पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक तांच्या कोश्टांनी धीर बोड दी म्हूण भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपलो वेळ जबाबदारेन उपेग करून आपलें शिकप आनी हेर वस्तू बरे भाशेन करून बरे नागरीक जावन मायेक आमचे सायबीण मांय फुडें घालून बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बाबा, दोयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या फिरगोजेच्या नव्या बागाचें बांदकाम चालू आसा. हो वावर शेवटाक पावंक जायतो कोर्स आनी हेर वस्तूंची गरज आसा. आमच्या फिरगोजकारांनी आनी बरे देखणाऱ्यांनी ह्या वावराक आपल्या गोठा दे भाशेन आनिकूय अदीक आदार दिवंक तांची काळजां मनां उदार कर म्हूण बाप्पा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, दोयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. सर्गींच्या बापा, हे आसात आमचे आवडे, ह्यो आसात आमच्यो गरजो. आयज आमी तुजे मुखार उबारल्यात आनिकूय आमच्या काळजांत जायते मागचें आसा. ह्यो सगल्यो आमच्यो गरजो आमच्या फिरगोजकारांचे आवडे आमी तुजे मुखार दवरता. बरेपण शिपडावंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उंडो आनी सोरो. मारीन देवाच्या पुताक आपल्या कुसव्यांत घेवन आमच्या तारोना पासत संवसाराक वोपून दिलो. मारिया सोदांच देवाच्या उतराक उक्ती रावली आनी जेसूक कुर्सार मोरो पोरयान ताचे बरोबर रावून ताका सांगात दिलो. हेच पोरी जेजूय उंड्या आनी सोऱ्या रुपान आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां दर एक मिसाचे बेटेन खात्री दिता. ताची कूड आनी रगत दर मिसाचे बेटेन आमचे आत्मीकपण वाडयता. हो उंडो आनी सोरो पवित्र जावंक भेटयतना आमचे जोन एकल्याचें जिवीत मारेचे देखींतल्यान आमच्या भावार्थाचो उजवाड पळजोळावंक हो उंडो आनी सोरो बापाक भेटोवया. बेटोने एक आमी गीत गाऊया. नंबर C20, पेज नंबर 36. C20.
प्रिदीच्या भाविनो मोच्यानी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनी एक पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोड मानून घेऊ. प्रिदीच्या बापा तुवें बागेवन आंकवार मारीक स्वर्गार उबारून वेली देखून सगळे रोचणे बरोबर हो वाखाडणेचो योद्न आमी तुका भक्तीन समोर विताव. तिचे विनवणेक कान दिवन या योजना वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमचेर देवय आनी तुका ओतरेकून आमची काळजां मोगान पेटोय. या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उदेशी सगलो संवसार पुनर्जिवनपणाचे मोहिमेक तयार कर. या आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. आमचे काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कार्य आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बोट दीस ओ संतोसाचो ताचे मायेच्या सर्ग वरणाचो तो देव सैमान एकलोच पूत तुजो तुज्या सांगाता रोचणार सर्व जिवाचो. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उतरा वटत्या अजापान मनशा सैमान पूत जावन आयलो. बागेवन आंकवार मोरयेचो देखून देवा मातेक तुवें कुसून सोडिनाय फोंडान बगोर आयच्या दिसा तिका उंचल्या स्वर्गार उबारून वेली. मोहिमेन एक दीस संपूर्ण जातेली ते तुज्या पवित्र सभेचो तिका केल्ली ओरोम आनी परोम रूपकार तुजे वाटसुरे पोरचेचो केल्ली तिका थीर बोरवासो केल्ली बोजवणेचो थारो देखून वरून नोजो तसले आनंदान मारयेचे तुस्त गीत आमचेच करून सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळे तुजे रोचणे बरोबर तुज्या मोगाचे आनी पदवेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावंक ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोस्ट मरोन सुजूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही मोच्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें. हें मोच्या उगडासाक करात. Bavardaco gut porgotuja. Sumiaci sătuce moronami, somorota, duce monoci mompanami vorgota, duce enia nami otreta. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा के पृथ्वीचेर विस्तोलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी फेर्रांव आमचो गोंवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोस दवरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूक कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागेवन जुजे, बागेवन दोर्न दुता आनी सोर्फ काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेनूच शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, जें नांव पवित्र जावं, जें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार कालकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया.
देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुतकोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुतकोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा पळय ती होच तो जेजू क्रिस्त देवा बापाचो रूपकार आपल्या कोन्या उदेशी ताणें ह्या संवसारांत शिपडायलो. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू. तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मिनाकाय. आमेन. मोगाल भयणी भावानो, तुम्हा समेस्तांक आयज हुनवनीत आसून सायबिणीची परब आवडयता. कांय आमची भुरगीं आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात. पयलो जल्माचो दीस जॉयस चंद्रकांतचो, चवथो जल्माचो दीस आनोरा फेर्नांदीश आनी एस्मेराल्डा फेर्नांदीश पिंटो ही आमची भाव भयणी आपलो जल्माचो दीस मनयतात. आसून सायबिणीचे मजतीन देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. देवा खिरीत दिनवास पयले सुवातेर सगळ्या तेच्या देण्या पासत आमची फिरगोशी पासत आनी चड करून ह्या दिसांनी ताचो आदार आमकां ह्या आमच्या नोवेनांनी आनी फेस्ता दिसा मेवलो देखून. आयज आमचो मुखेल यादनीक आनी प्रेगादोर जावन आसलो डॉक्टर फादर नेल्सन रॉड्रिगस, डीन ऑफ स्टडीज, पलोटी इन्स्टिट्यूट ऑफ फिलॉसॉफी एंड रिलिजन आसगांव. तेका आमचे दिनवास सायबिणमाची मजतीन ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आनी कुटुंबाचेर उदीक करून तेच्या आवयचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. म्हजे दिनवास आमचे फाब्रिका, PPC, एसोसिएशन्स ह्या भाव भयणांक जाणीन जायतो वेळ दिला ह्या फेस्ताची तयारी करूंक. म्हजो खेरीत दिनवास आमचो क्वायर ग्रूप, इलेन फुर्तादो आनी ताची सांगाती सगळीं नोवेनां आनी आयज फेस्ता दिसा तांणी जायती तयारी करून आमकां ह्या मिसा बलिदानान भाग घेवंक आदार दिला. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या आमच्या बऱ्या देखणारां पासत
आर्थीक सहयोग आमकां दिला. उदारपणान ताणेन आमच्या आदाराक आयल्यान नांव घेनासतना सगल्यांक हांव देव बरें करून म्हणटा. घुमून येता की आतां आमचें जें लायव्ह टॅलिकास्ट आसलें तें जावंक पावोंक ना म्हणून. नेटवर्क इश्यूजांक पासत हें लायव्ह टॅलिकास्ट जावंक ना, तर प्रुडंट मिडिया तें रिटॅलिकास्ट करतले सकाळीं 10 वरांचेर. हें सांगता आसतना आयज आमी कार प्रोसेशन दवरलेलें सकाळीं 10 वरांचेर. तो वेळ आमी बदलना. सकाळीं 10 वरांचेर हें प्रोसेशन जातलें. सगल्यांक आमी पयलें कळीत केल्लें. तर 10 वरांचेर आमचें कार प्रोसेशन सायबीण मास घेवन आमी फुडें वेतले आख्ख्या आमचे फिरगोशेन. ही आयडिया आमचें कार प्रोसेशन करूंक आमकां आमच्या एक्सकोथान आयली. पूण आयडियाच पुरो न्हय. ही आयडिया घडोवन हाडूंक आनी वावर करूंक जाय तो तोकूच घेवचो पडटा. गाडी नेटोवची पडटा, फुलां हाडचीं पडटा, ड्रायव्हर हाडचो पडटा. आनी हें सगळें काम आमच्याच भाव भयणींनी केलां. जाणें तितलो वावर केला ह्या कार प्रोसेशनाक तांकां म्हाजो दिनवास. गाडी नेटयल्या, फुलांनी नेटयल्या, सगळें तयार केलां. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. ह्या आयच्या परबेच्या मिसाची लायव्ह टॅलिकास्ट आमच्या एका फिरगोसकारान झोन नंबर 2 हाणें स्पॉन्सर केल्या. ताचे पासत खेरीत भाशेन हांव आभारी. देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण हांव मागतां. त्याच बरोबर प्रुडंट TV नेटवर्क हांकां म्हजे दिनवास. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. फादर कार्लोस लुईस आनी म्हज्या नांवान तुमा समेस्तान कुरपेन भरलेली आयज फेस्ताची परब आवडयता. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. देव बरें करूं. प्रार्थुया. मोहिमेवंत देवा आमच्या मोगाला बापा, अंकवार मायेच्या कुसव्यान जिवन आपल्या आवयची कूड जेजून संस्कारली आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पुर्ती केली. तोच जेजू आपल्या कुडी रोगतान आमकां पसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सोत मानता. जावं तो आमकां ह्या आपल्या मासा रोगताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या मोहिमेवंत पुनर्जीवनपणाचें बी आनी खात्री हें देणी आमकां फावो कर. तुज्या स्वर्गार उबारून वेलेले आमचे मायेचे विनवणेन आनी तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो आमेन म्हणून. आमच्या मोतींचो आनी काळजाचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूंक. आमेन. तो आमच्या पवित्र सभेचेर सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकवटोवंक. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओत्रेक आपले खुशे परमणे तो सुफळ करूंक. आमेन. सायबीण मायेचे विनवणेन आमी आशिर्वाद घेवया. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो
आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवे सदांकाल आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोल उपकार. शेवटाक आमी गीत गावया. नंबर T10, पेज नंबर 206. T10. Ci